जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. 24 अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें थारोन जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्टांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटल्यो, ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या गोराण्याचे संस्थीक जंय ताणें तांकां शिंपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. म्हणया, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मुनसुबी करतलो आनी तुजें दुर्बळांक नीट करून दितलो. सबाब, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. सबाब, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाळ व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. सबाब, सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वचतली. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. इस्रायल घोराण्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइसेसाक तुवें सुमूर्त दिल्ली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक सोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें, पूण ती एकठांय जिवनचे आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गर्भीस जालोली मेली. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलें आसतना ताका सोंपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाचो पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक ताचे कुशव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्मे उदेशी संभोवलोलो. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चोली गर्भीस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणगे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली.
हें उतर पाळून येवच्या खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताचे हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी ताका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल व्हड तिचें नांव उबावंक ताका कुशी नासली. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजूच्या जल्माची खबर आयकतां. जुजे मारयेक गुप्ती सोडून दिवंक सोदता कारण ताका कळून येता मारये लग्न पयलींच गर्भेस आसा म्हूण. तो धर्मीवंत मनीस आसलो आनी देवाची सदांच खुशी करतालो देखून ताका मारयेचें नांव इबाडूंक कसलीच खुशी नासली. ही एक ल्हान घडणी जुजे आनी मारयेचे जिवितांतली, जाचेर आमी आयज बारीकसाणीन नियाळ करूं येता. आमच्या जिवितांत आमी लक्ष मारून उगडास करुया आमी कितले कोणाचें नांव इबाडलें तें जायते फावटी घरांत, शेजाऱ्यांगेर वचून, कामाच्या जाग्यार आनी वेगवेगळ्या सुवातेचेर आमच्या फायद्याक लागून वा आमच्या जिवा बरें दिसपाक आमी दुसऱ्यांचो नाका जाल्ल्यो खबरो करून तांचें नांव इबाडलें. अशें करून आमी तांकां कितली दूख दिकल्या आनी ताचें जिवीत कितलें कठीण केलां जायत. घडयेक आमकां लागून तांकां समाजांत तोंड पासून दाखोवंक लज दिसता आसतली. आतां आमी नियाळ करुया दुसऱ्यान कशे भाशेन बोगलांटां घालून आमचें नांव इबाडलें आनी त्या वेळार आमकां कितें बोगलें जायत तें. दुसऱ्या मनशांक नांव सोबे माजार इबाडटा बोडलेक बागे जुजे भाशेन आमचे काळजांतलें दूख देवाक गुप्तीन उक्तें करुया आनी इबाडलोलें नांव मागण्यांतल्यान आनी बोगसणे मागून आमचें नातें पोत्तून मांडुया. मागणें दुसऱ्यांचें नांव इबाडण्या जावंक पूण बरें चिंतूंक आनी आवडूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.